वास्को शारांतल्यान अवजड वाहनांनी फाळक्यावर सामान भरून बेकायदेशीर येरादारी करपाची बंद करची। चड सामान व्हरचें आसत तर ट्रकांच्या फाळक्यांची उंचाय वाडोवची, ना तर व्हडले ट्रक घेवचे। मात अशें ओव्हरलोड करून येरादारी करची न्हय, अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकर उलयला। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। ट्रांसपोर्टराचे बॅन करतले खंय तरी ट्रांसपोर्टर MPTकूय केअर करना, पोल्युशन बोर्डाकूय केअर करना, हांगा जे ट्रॅफिक डिस्ट्रिक्ट आसा तेंय तांकां लागना, अशें कितें म्हूण तांचें वॉट यू थिंक अबाउट दिस? हे जो प्रश्न तुमी आज म्हाका विचारला न्ही, हो तांकां विचारपाक जाय। तुमकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स आसतना फाळक्या वयर घालनाका म्हणून तुमी कित्याक घालतात? आनी वयल्यान ते उलयतात की आमचें कांयच येना म्हणून। तुमकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स आसा म्हणजे एक तर तांकां हे कितें सर्क्युलर आसा तो समजुना, नाजाल्यार ताणें समजून घेवपाक जाय तो सर्क्युलर क्लियरली स्टेट्स जे फाळक्या वयर म्हणजे जे तुमचें हें आसता ताजे वयर तुमी घालपाक ना, मागीर ताजे वयर तुमी कित्याक घालता? वाय यू आर ब्रेकिंग द रुल्स? सो यू आर गिवींग चान्स लोकांक उलोवपा खातीर। सो तुमी चान्स दिवं नाका न्ही, फाळक्याच्या लेवलाचेर घाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, तुमी बंद करा आनी व्हरा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। खंय तरी तुमी MPT ट्रॅफिक हांकां घेवन एक जॉयंट मिटींग घेतले ह्या मुद्द्याचेर, कित्याक जायतीं वर्सां जालीं लोक पोल्युशनाच्या नांवाचेर रडटा, सो ताजे खातीर तुमी कितें स्टेप्स बी घेतलो MPT जावं ट्रॅफिक जॉयंट हांची आमी पयलीं इन्स्पेक्शन्स घेतल्या बी, हांचे कडेन मिटिंग्सूय घेतल्या, आतां तांणी सर्क्युलरूय काडला। आतां सर्क्युलर सपोज इम्प्लिमेंट जायना जाल्यार ते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचे फॉल्ट। सो म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस हे सगळे जागे जावपाक जाय। आनी खंय दिसता पळय हे फाळक्या वयर घालता ते तांकां फायनींग स्टार्ट करपाक जाय। मिटिंग्स घेवन कांय जावपा ना, आतां प्रॅक्टिकली फायनींग स्टार्ट करपाक जाय। जेन्ना प्रॅक्टिकली फायनींग स्टार्ट जातलें पळय तेन्ना सगळे येतले। आनी तातूंत भितर लोकूय आतां बेजारले, लोकूय जेन्ना कार्गो वता, सिटींतलो बंद जालो, आज सिटींतले लोक त्या भागान रावपी सगळे हॅपी आसा, पूण दुसरो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला। सो होय प्रॉब्लेम सुटावो जातलो आनी हांव सरकारा कडेन काल एक एश्युरन्स मागला की दीस वील बी डेल्ट। म्हाका दिसता आज कलेक्टर येवपा जाय, कलेक्टराकूय ती तशी इन्स्ट्रक्शन्स वतली। हांवें पुलिसाक सांगलां तुमकां दिसता थंय ओवरलोडींग फायनींग करा। तांचे ओवरलोड ना जावं दे आर सेईंग दॅट यू हॅव टू फर्स्ट प्रूव इट, तांय तूं कितें सांगूंक सोदता? न्ही, वास्कोकारांनी सगळ्यांनी पयला तांची प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांचें कांय साध्य जावपाचें ना। ओवरलोड जाता तो आमी सद्यांनी पयला, हे ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर जे आसा मे बी ते पणजेचे मडगांवचे आसतले, वास्को स्थिती कितें आसा ती तांणी पळोवपाक जाय। आमी सदांच पळयला की ट्रक आसता पळय, नॉर्मली कशें आसता ट्रक आसता तितले लेवलाचेर फिलींग जावपाक जाय। हाच्या वयर तुमी डबल टिबल हायट घेता आनी ओवरलोडींग ना म्हणटा। तुमकां इतलेच सपोज काळजी आसा तुमी फाळके वाडोवपाचे, नाजाल्यार व्हडले ट्रक घेवपाचे। तुमी धाकट्या ट्रकांनी इतले वयर वाडोवन ते कित्याक व्हरतात? सो खंय तरी इट स्मेल्स व्हेरी फिशी, सांगपा सगळे सांगतले। सो आमी CMाक काल सांगलां तूं मेकॅनिझम एक कितें तरी तयार कर, ताणे करून ओवरलोड जाता की ना ते थंयचे थंयच कळपाक जाय। एक कोण तरी एक अशी मेकॅनिझम कर की एक तर पयलीं म्हणटा ते ट्रकाचे फाळके तुमी वाडोवपाक शकता, कितें परमिसिबल आसा तें म्हाका खबर ना, ते वाडोवपाक जाय, नाजाल्यार तुमी मोठे ट्रक घेवपाक जाय। आमी तर सांगलां कंटेनरूच सिस्टम करा म्हणून, म्हणजे ओवरलोडिंगाचो आनी प्रश्नूच येना कंटेनर सिस्टम केली जाल्यार। सो म्हाका दिसता की त्या प्रेस कॉन्फरन्साचेर हांव चड वचना, आमी दोळ्यांनी पळयता प्रॅक्टिकल कितें आसा तें पयलीं पळोवपाक जाय। तांणी सांगलें ओवरलोडींग जायना म्हणून आमी मानतले अशें कांय ना। सो आमी सरकाराकूय सांगलां की अशें जाता, कित्याक ते ट्रकाचे फाळक्याचे वयर तुमी कार्गो घालो की नॅचरली तो स्पिलेज जाता। सो तो कित्याक जावपाक जाय, तो कित्याक घेवप आमचे स्पिलेज? सो ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी सरकारा कडेन उलयल्या, लोकूय बी खूब आमचे कडेन कंप्लेंट्स घेवन आयला। लोकांचो बोवाळ सद्या वास्को भितर जाला की तुवें एक प्रॉब्लेम स्टॉप केलो आनी दुसरो प्रॉब्लेम आतां हो स्टार्ट जाला। सो आमी सगळे एक एक करून प्रॉब्लेम सुटावे करतले।